YouTube family, कशी आहे तुम्ही? हाय बरी न्हू? आमी हय जय आमी उठली तोंड बीन धुयन आतां हांव चाय रेडी करता. आयज चायेक आमगे व्हडलेशें कांय ना, आयज पराठा. सो हांव चाय तयार करता आनी चाय तयार करता जालें म्हणटा तुमकां मेळटा. आतां आमी जंय चाये बसलाय तो जंय हो जंय हाय आनी हेचे पराठा. आनी काल हांवें कॅबेजी भाजी केलोली, ती वॉल्स्ट्रागे साम फेवरेट. सो तो आतां पराठा बरोबर ती भाजी तो पराठा बरोबर ती खाता. ताका हे जाय न्ही पराठा. आं शो टर्न कर म्हणटा अशी. ओके तूं गुड मॉर्निंग करता? तूं गुड मॉर्निंग करता? कर रे गुड मॉर्निंग से मरे. प्लीज say hi friends. Hi friends say. नो म्हणटा वॉल्स्ट्रान म्हणलें गुड मॉर्निंग. Good morning. ओके मेक टाटा मेक. सो च्या बीन तुमकां मेळटा. ओके सो आतां आमी च्या बीन पीन जालें. आतां म्हाका वचों जाय आयदन धुवपाक आनी आयज रांदपा जाय म्हाका. आयज व्हडलेशें कांय करना. आयज सुंगटां काडलेलो हांवें. हय आयज बेश्टी सुंगटां कडी करतलें. भेंडे नाय मुकोडे सो भेंडे कडी करता आसलेलें सुंगटां घालून. भेंडे बेश्टी आयज बेश्टी करची पडटली. सो आतां हांव सद्या वयता थिंग सगलें आयदन बीन सगलें क्लीन करता आनी मागीर मेळटा तुमकां. ओके सो हांव बाबा बीन बेश्टी हें करता न्हू जाल्यार ते बटरफ्लाय टायप अशें करून हें करता तांकां चिंतता. सो हांव डायरेक्ट हें करना अशें करून. अशें केल्यार मातशें बरें दिसताय खावपाक, बरें लागताय बीन खावपाक आनी बरें दिसताय बीन. सो हांव अशें करून तें चिंतता मोदें सेम अशें करून हांव चिंतता आनी तितून मागीर रेचाद मसालो घालता आनी तो मागीर ते वॉल्टर खाता. सो तो बाब एके पाटी येता तिको हें म्हूण हांव सोदना. ताका हांव बेश्टें हळदी पिठो मिरसांगे पिठो लायता आनी रवा फ्राय करता आनी दिता. आतां मीठ लायता आनी लुकता तांकां. हांव थिंगा सुंगट तें सगळें रेडी केलें आनी मीठ लायलें आनी भाजपा चोवपाक गेलें जाल्यार रवो मगे ना. सो मागीर हांव रवो वाडपा मातशें वयर गेलें. सो रवो वाडटा तेन्ना हांवें थिंगा दुदी आहलो. दुदी न्हू तो मातशें भायरसून येयला की कितें जालें जाण तो नुस्तें एका सुंगटां मीठ बीन लायलें आनी हांव सगळें रेडी करपा म्हणजे रवा हें करूंक गेलें जाल्यार मागीर रवा ना. सो मागीर म्हाका मागीर वयर मातशें शॉपाचेर वचों पडलें. येस ओके ओके. सो म्हाका मातशें शॉपाचेर वचों पडलें आनी शॉपाचेर सावन येता तेन्ना हांवें थिंगसान दुदी हाडलो. आयज दुदी हांव पायस करता म्हूण रूच अशी येयलीशी. सो हांव हें दुदया पायस करता हांव तुमकां शेअर करतलें. ओके सो केस जालें तें सांगल्यार जालें. सो आतां हांवें रवो हाडलो आहा. सो बेगीन हांव तेंगे मातशें हें करता सुंगटां रवो बीन लायता आनी जेवपा तयार करपा म्हणजे टायम आहा आजून. सो आनी मागीर तें रेडी करता तेन्ना हांव तुमकां दाखयता. ओके सो चल मागीर मेळटा. आमगे जेन बीन जालें सगलें आनी आतां हांव वयता पायस करपाक. हांवें एक कोकोन दुदी हाडला पायस करपाक. दुदी आहा तो मातशें धुवन घेता. कट करपाचो. मागीर पील करता. तुमच्यांनी बारीक रेड बीन करपा जाता आनी ते भितरले मोते काडपाचे दिसता बी तेजे सॉफ्ट पार्ट आहाय त्यो. एक एकदा दुदीना तोन्ने मेळटा. तो तोंड आहा तेजे
चड अशें नाही तन्न हे मागीर बारीक पीस करपाचे आनी सुपा बीन बोटाट बीन कातरपाचे तशें करून कट करून जाले आता मातशें धुयता आमगे धुवन जाले ते शिजोवन दवरता हिंगा हेचो चण्या दाळ मातशी धुवन फुगोवन दवरलेली हेचो सो ती हांव हेचो घालता चण्या दाळ शिजतना घालता बजा ते बऱ्यो दोनी बराबर शिजताय न्हू त्यो आनी थोडे मीठ घालपाचें आनी शिजोवन दिवपाचें आनी मागीर शिजतलें हें शिजता म्हणल्यार हांव नाल्ल सोलता आनी रोस काडटा अशें ना जाल्यार हांव कितें करता जाणा कोकोनट मिल्क येता न्हू तें घालता नाजाल्यार एक एक पाटी मुगो नाल्ल बीन आहा न्हू जाल्यार हांव फ्रेश कोकोनट रोस काडटा आनी घालता नाजाल्यार एक एक दिसा हांव तें कोकोनट मिल्क घालता केन्ना एमर्जन्सी हांव हाडून दवरता आनी आसा तें मुगो नाल्ल आहा सो आतां हांव फ्रेश नाल्ला रोस काडटा आनी घालतलें हेचो ह्यो साबुदाना बियो ना बी साबुदाना सो हितून तुमकां जायते भाशे वरायटी मेळटाय 3 भाशे दिसता म्हाका एक सामकी बारीक एक मिडियम आनी चड मोठेल्यो फर्स्ट टायम हांवें जेन्ना हें केलें तेन्ना हांवें बारीक आहलेल्यो त्यो तितून घायले म्हणटरी हें लेगीत जालो कोयना आहलेल्यो मागीर हांवें हें पॅकेट हाडलें आनी हांव तितून तें मातशें ना तितून हांव शिस्तेतान घायना मागीर रोस घायले म्हणटरी घालता नाजाल्यार ते मागीर आतां घाले जाल्यार मागीर इज जावन वयताय न्हू आनी त्यो घालची न्हू पयलीं मातशें ना उदकान धुवन मातशें चड वगत न्हू पूण तितली जायती घेवपाची हांवें म्हाका थोडीशी अशी घेयला तितली घेयले सो आतां मातशें धुवन घेता मातशें तें भितर ना वायट स्टार्च आसता थंय मातशें सामकी धुवपा नाका बट मातशें धुवपा जाय तर आनी मागीर मातशें फुगोवंक दवरपाचें एक 3 मिनटां बीन सो तें शिजता म्हणल्यार हांव वॉल्ट्राकोन नाल्ल सोलता आनी कातून घेता आनी तेका म्हळ्यार रोस बीन काडटा रेडी करता सो वॉल्ट्रान म्हाका कितें जाय ताणें कातून दिलें म्हाका मोको जायना मुको जाता बट हांव स्लो करता आदेवस काडटा सारको सोय कातपा सो ताका लागून तो आहल्यार ताका सांगता मातशें म्हाका कातून दिलें ना जाल्यार हांव स्लो करून काडटा आनी तशेंच म्हगे बॉयल येयलो मातशें चोणी चोवपाचें शिजलें जाल्यार गोट्टू हाय शिजलें ना आजून मातशें शिजदिया तें शिजता म्हणल्यार हांव रोस काडटा आतां तेदो म्हणल्यार हांव असो रोस काडटा रोस मातशें दाटू काडपाचो हांवें हितून एक नाल्लो ओड घेयलो आहा आनी तितून येदेशें हांव ना तांदळां तुमच्यान हेजें तांदळां पिठा आहा जाल्यार न्हू पावडर आहा जाल्यार तांदळां पावडर घालून जाता नाजाल्यार ते मातशे तांदूळ आहाय तेय बीन धुवन घालपाचें मातशें तांदूळ हें घायलें जाल्यार ना तांदळां पीठ घायलें जाल्यार जावं तांदूळ घायलें जाल्यार मातशें दाट अशें जाता वांटपाक घायल्यार रोस मातशें दाटूय अशें जाता सो ताका लागून हांव तो यूज करता ओके
एक 10 मिनटां हांव परतून चॅक करून चोयता दाळ शिजली जाल्यार चण्यो ती घायल्यो ती आनी ते मातशें शिजपा येयले चोय ते शिजपा येयले तेन्ना हेजे साबुदाना हे फुगो घायल्यो न्हू त्यो तितून घालपाच्यो कित्याक मागीर लायक मातशें अशें करून शिजोन येता म्हणल्यार मागीर रोस घालता म्हणल्यार मागीर बऱ्यो त्यो हें जायन येताय ट्रान्सपरंट अश्यो आनी मागीर तितून बंद करून दवर आतां तेदो म्हणल्यार हांव असो रोस काडटा सो आतां हांव रोस काडटा जाय रोस काडलो आनी म्हाका जाय साकर बेश्टें तुपार मीठ आनी जाय जाल्यार घालपाक सो आतां हांव चयता मातशें अशें करून चेवडो हें आसलें तें साबुदाना घायल म्हणटकीर बरें अशें करून दाट आसता न्ही तें जाय तें हें जाय ट्रान्सपरंट जाता सो आतां हांव परतून चोयता मातशें दाळ शिजली जाल्यार ही शिजली सो आतां तितून रोस घालता आतां रोस घालतरी मागीर आनी मातशें हें जालें थंय साबुदाना जाय तेजी हें ट्रान्सपरंट जालें जाय ओके आतां परतून मातशें तें शिजोवन दी मातशें बरें सो मातशें तें रोस घालून जालें म्हणटकीर मातशें चाळ मारपा जायना जाल्यार सकयल तें लागता आतां तितून साकर घालता मातशें गोड केल्यार मातशें बरें लागता पचक जालें जाल्यार मागीर बरें लागना आतां एक 2 हरकती येवूं दी तेका बंद करून ते खतखते येयले आनी बरें दाट दाट जालें सारकें मातशें दाट पातळ जाल्यार बरें लागना तें सो मातशें दाटू जावपा जाय मातशें दाट जावपा येता तशें ना सकयल तें मागीर पोंदा लागता सो तूं मातशें चाळ मारीत रावाय ओके आनी मगे पायस रेडी आनी तुमकां मगे पायसा रेसिपी कशी दिसली ती म्हाका तुमी कमेंट करून सांगाय ओके सो तुमकां तो व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब आनी कमेंट करून सांगाय ह्या केस दिसलो तो सो तुमी बीन ह्या भाशेन कोत्ताय तुमगे डिफरंट भाशेन कोत्ताय तें ओके तुमकां तो मगे व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार प्लीज लायक शेअर एंड सबस्क्रायब आनी कमेंट करून सांगाय ओके सो टिल देन टेक केअर बाय बाय सी यू इन माय नेक्स्ट व्लॉग तो सदां रावता आपूण म्हणटा ओके सो कमेंट करून सांग म्हाका